सभापती रमेश तवाडकरान विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तारीख जाहीर केल्या। अधिवेशन 27 मार्चाक सुरू जावन 31 मार्चाक सोंपता। तशेंच फाटल्या वर्साचे सुरवेक पक्षांतर केल्ल्या 8 आमदारांचेर दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेचोय तवडकरान तपशील दिलो। पळयात। आज तशें 2 पेटिशनाचेर हियरिंग आशिल्लें की पेटिशनान जो सबमिशन दिल्लें ताजेर ते रिप्लाय दिल्लो की रिप्लायचेर ताणें डेट करून घेतली। एक जालें की दुसरें जे 8 जाणांचें हियरिंग आशिल्लें ताजे पयल्याच फावट हियरिंग आशिल्लें कोणें आसलें की ताणें डेट मागून घेतलो आसा आपल्याक 6 विकाचो टायम जाय अशें तो मागून घेतलो आसा आनी त्यामुळे तो ग्रांट केल्लो आसा की त्यामुळे की दोनूय हियरिंगी आसा की एक हियरिंगाचे सदां आफ्टर 15 डेज म्हणजे सादारणचे म्हाका 28 दिसांक सेकंड हियरिंग घेतली आनी त्या नंतर तांणे 6 वीक्स मागून घेतलो आसा तो सादारणसो एप्रील आय थिंक 5 एप्रील तुमच्या पेटिशन सेकंड 8 जणांचे 8 MLA डॉमिनिकान हे केलें आणि दुसरे अमित पाटकरान जे फायल केले दिगंबर आणि मायकलाचे ते दिगंबर आणि मायकलाचे दिगंबराची त्या पेटिशनाचेर पेटिशनर आयिल्लो पण कंप्लेनर आयिल्लो पेटिशनर हें येवंक ना सेकंड पार्टी आसा येवंक ना एबसेंट आशिल्लो डेट खंयची दिल्या म्हटलें तुमी ताका डेट आय थिंक म्हाका दिसता 15 डेज टायम दिल्लो आसा 6 मार्च गिरीशाच्या हितून कितें जालें गिरीशाच्या पेटिशन अजून येवंक ना आयज सकाळी हियरिंग ना आयज दोनूच घे दोनूच घेतली दोनूच अशें बजेट सेशनचं 27 मार्च ते 31 मार्च पर्यंत 5 डेज बजेट सेशन। गोवा 365 खातीर श्यामचारी, सुभाशीश गोवेकार आनी भक्ती पै बाळगी।